हांव एव्हरेस्ट चडटलो ही गोष्ट अपार्ट फ्रॉम माय वायफ एंड डॉटर कोणाकूच खबर नाशिल्ली. माउंट एव्हरेस्ट म्हटल्यार आमचो एपिटोम म्हणटात आमी इन माउंटेनियरींग. नेवर चॅलेंज द माउंटन बिकॉज द माउंटन इज नॉट गोईंग एनीवेर. आयस कॉर्नेस कोलॅप्स जालो आनी 6 जाण सकयल पडले. फाल्यां म्हणटले आमी बाबा ना आतां आमी आपूण एव्हरेस्ट करतलो बाबा किंवा अन्नपूर्णा करतलो. ना, यू हॅव टू टेक स्टेप बाय स्टेप. मनान जेन्ना ठरलेलें आसा की कितें तरी करपाक जाय तें करपाक जायच. संवसारातले सगळ्यात उंच शिखर आशिल्ल्या माउंट एव्हरेस्टाचेर चडप हे दर एका माउंटेनियराचें सपन आणि ताकाच लागून दर वर्सा पर्वतारोहण करपी शेकड्यांनी लोक एव्हरेस्ट चडपाचो यत्न करतात. पण तातूंतल्या कांय जाणांकच हातूंत यश मेळटा. गोंयच्या अशाच एका माउंटेनियरान अशें सपन पळयलें आणि तें सपन पुराय करपा खातीर ताणें आपलो प्रवास चालू दवरलो. 21 मे 2024 ह्या दिसा ताणें निर्धारान आणि जिद्दीन सागर माथा म्हळ्यार स्वर्गाचें शिखर वा चोमोलांगमा म्हळ्यार दोंगरांची राणी ह्या नांवान वळखतात त्या संवसारीक नामनेच्या एव्हरेस्ट पर्वताचेर पयलें पावल दवरलें आणि इतिहास रचलो. नमस्कार, हांव धनश्री मणेरीकर. प्रुडंटाच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक खूब खूब येवकार. माउंट एव्हरेस्ट चडपी गोंयचो पयलो माउंटेनियर म्हण आयज सगळ्याक पंकज नार्वेकराच्या नांवाची चर्चा जाता. आयच्या आमच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन आमचे गेस्ट म्हणून पंकज नार्वेकर हांगा आयिल्ले आसा. तांच्या कडेन उलोवन आणि तांचो माउंट एव्हरेस्ट चडपाचो अणभव, तांचो एकंदर प्रवास, तातूंतल्यो अडचणीं विशीं जाणून घेवया. Day 1 summit push, hanging section, a big traffic jam. It's 8. Okay, this is Camp 3. This is we're having our food. This is that one. This is Dan. Pre-packed food. Yep. And trust me, it tastes like shit. See, we crossed the Kumbu Icefall, and that line there is from Camp 1 to Camp 2. After Kumbu Icefall, we have Camp 1, then Camp 2. This is Camp 2. This is Nuptse. This is Lhotse, and this is Sagarmatha. This is Everest, Camp 4, and that is Everest. तर आयज आमच्या स्टुडिओ भितर आसा पंकज नार्वेकर. नमस्कार पंकज, तुमकां खूब खूब येवकार आमच्या स्टुडिओन. आणि ह्या चर्चेक सुरवात करतनाच पयलींच तुमचें खूब खूब अभिनंदन, कित्याक तुमी माउंट एव्हरेस्ट चडपी पयले गोंयकार थारल्या. सो पयलो प्रश्न म्हळ्यार कितें भावना आसात तुमच्यो? तुमकां लागून गोंयचें नांव खंय तरी ग्लोबल हेचेर आयज त्या नांवाची चर्चा जाता, ते परजळटा. सो कितें सांगतले तुमी? फर्स्ट ऑफ ऑल लायक आय एम व्हेरी व्हेरी हॅपी की हांव फर्स्ट गोवन जालो आनी लायक आय एम व्हेरी हॅपी, दॅट्स इट. ओके. सो जेन्ना ही न्यूज तुमी 21 मे 2024 माउंट एव्हरेस्ट क्लायंब केलो, पयले पावल दवरले थंय, जेन्ना ही न्यूज तुमच्या फॅमिली भितर कळ्ळी, तुमच्या फ्रेंड्सां भितर कळ्ळी, तेन्ना कितें रिएक्शन्स आशिल्ल्यो? तांकां सगळ्यांक खबर आसलें तुमी इतलो व्हडलो रिस्क घेवन माउंट एव्हरेस्ट सर करपाक फुडें सरला ते? लायक माय फॅमिली वॉज व्हेरी हॅपी, म्हणजे ते भरपूर हॅपी आशिल्ले. पण हांव एव्हरेस्ट चडटलो ही गोष्ट अपार्ट फ्रॉम माय वायफ एंड डॉटर कोणाकूच खबर नाशिल्ली, इन्क्लुडींग माय पेरंट्स. आनी तांकांय जेन्ना कळ्ळें की 5:30 इन द मॉर्निंग आय हॅव सबमिटेड, लायक इवन द पेरंट्स वर लायक व्हेरी शॉक्ड, सरप्रायज्ड एंड हॅपी एंड ऑल्सो वरीड की आतां परत आनी सकयल देवपाक जाय.
आता हे सगळे माउंट एव्हरेस्ट चडप ही खरीच खूप म्हणजे व्हडली गजाल आनी तातूंत रिस्कूय तितलीच आसा. आमी पळयता आयकता कितलेशेच जे माउंटेनियर्स आसा ते ट्राय करता, पण तातूंतले कांय जाण आसा तांकां यश मेळटा वयर पावपाक आनी कांय जाणांक अपयश मेळटा आनी रिस्कूय तितलीच आसा. सो हो जेन्ना प्रवास तुमी सुरू केलो माउंट एव्हरेस्ट चडपाचो, सो वॉट वर द मेन चॅलेंजीस इन फ्रंट ऑफ यू? माउंट एव्हरेस्ट म्हटलें आमचा एपिटोम म्हणटात आमी इन माउंटेनियरींग, लायक सिन्स इट्स एट द हायस्ट ऑल्टिट्यूड. आतां हाचो प्रवास ल्हानूय आसना. सो दीस इज लायक रफली अरावंड 45 days to 50 days फूल एक्सपिडिशन आसता आमचो. वेरेन आमी थंय वचून बेस कॅम्पाचेर रावन प्रॅक्टीस करून तितले एक रोटेशन्स म्हणून करचे पडटा आमकां फ्रॉम बेस कॅम्प खुंबो आयसफॉल क्रॉस करून कॅम्प 1 वचप, थंय रावप, थंय एडजस्ट करप एल्टिट्यूडाक, एक्लिटमायज करप, नाजाल्यार आमकां AMS म्हणटा ते जाता, म्हणजे एक्यूट माउंटेनियरींग सिकनेस. सो ते अवॉयड करपा लागून इट इज अ स्लो प्रोसेस. लायक आमकां थंय एडजस्ट करचें पडटलें, लायक एलाव आवर बॉडी टू एडजस्ट टू दॅट ऑल्टिट्यूड सो दॅट वी कॅन गो अ लिटल हायर एवरी टायम. अशें करून आमकां खुंबो आयसफॉल ते म्हणटात, खुंबो आयसफॉल इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ एव्हरेस्ट म्हणटात, कित्याक इट्स अ मुवींग ग्लेशियर. दिसान तो 3 ते 4 मीटर सरकता. सो आमी ऑलवेज रातचो क्रॉस करतात तो, आनी तातूंत दर्यो आसता भितर, सो पडपाकूय चान्स तितलोच आसता. सो म्हणून सगळेच लोक खुंबो आयसफॉलाक सगळ्यान रिस्कियस्ट पार्ट म्हणटात. सो तो आमकां चार फावटी तरी क्रॉस करचो पडटा वयर वचून आमकां स्वताक एडजस्ट करपाक बिफोर वी एक्चुअली अटेम्प्ट टू समीट द माउंटन. पण ही तुमची समीट कितल्या दिसांची आसता? सी फूल एक्सपिडिशन इज फॉर 45 days. आमी तातूंतले कितें आसा, तातूंतले 50% ऑफ द टायम आमी बेस कॅम्पार आसता. वयर वतात, परत येतात, बेस कॅम्पार रेस्ट करतात, हील करतात, कित्याक बेस कॅम्पारूच 50% ऑक्सिजन आसता, देन आमचे सी लेवल. सो थंय जर सपोज कितें इंजुरी जाली, जर हांगा ती 3 दिसांनी सारकी येतात, थंय बेस कॅम्पार ती 6 दिसांनी जातली. तीच जर आमी वयर गेले जाल्यार इट्स इवन लॉंगर. सो आमकां ते वयर व्हरतात, परत सकयल येतात. सो इट्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस अंटील द समीट विंडो. एव्हरेस्ट वर्साचे फक्त 3 ते 4 दिसां भितरूच समीट करूंक मेळटा. दॅट इज जस्ट बिफोर द मॉन्सून हिट्स नेपाल. जेट स्ट्रीम जी आसता एव्हरेस्टाचे वयर हिट करता ती, दॅट हॅज स्पीड्स ऑफ अरावंड 70 km/h. ती वर्साचे 3 दीस मातशी कमी जाता आनी सायडीक वता. सो त्या 3 दिसाक सगळे वर्सभर जितले रावल्ले आसात माउंटेनियर, सो ते एकदम वयर चडपाक ट्राय करतात. आनी म्हणून आमी म्हणटात एव्हरेस्टाचे ट्रॅफिक जॅम जाता. सो ट्रॅफिक जॅम आसना तो, सगळे लोक स्लोच चलतात आनी कोणूच एकामेकाक ओवरटेक करिनात आनी इट्स जस्ट लायक एवरीबडी वॉन्ट्स टू समीट. सो प्रत्येक जण एकमेकाची काळजी घेवन एकमेकाच्या साथीन हो प्रवास सुरू दवरतात. तुम्ही अशें म्हणू शकना, पण एकामेकाचे बरोबर वतात ते. हय, कित्याक प्रत्येकाक आपलेच सांबाळचें पडटा, कित्याक त्या सिच्युएशनान दुसऱ्याची काळजी घेवपाक मनीस शकना, स्वताचेच करपाक जाय, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ॲट रिस्क. ओके. पण गोंयान आमी पळयलें जाल्यार माउंटेनियरींग मिन्स धाकटे धाकटे माउंटन्स जावं ते चडपी लोक आसात. वेरेज तुमी डायरेक्ट एव्हरेस्टाक सर करपाचो डिसिजन घेतलो, त्या दृश्टीन तुमी ते करूनूय दाखयलें. पण ह्या सगळ्याची माउंटेनियरिंगान येवप, तो प्रवास एक करप, त्या सगळ्याची सुरवात केन्नाच्यान जाली? कितली वर्सां जाली तुमी हो प्रवास चालू दवरला? म्हजें आतां एक्चुली पयलीं हांव ट्रॅकिंग करतालो, म्हणल्यार महाराष्ट्रान बी बारीक बारीक आमी ट्रॅक केले. आमी आतां से स्मॉल ट्रॅक्स आसतात पळय ते, लायक सो आय वॉज डुईंग अप टील अरावंड 2015. मागीर आमी एज अ फ्रेंड्स, लायक म्हाजे गोंयान तरी आतां माउंटेनियरींग फ्रेंड्स कोण ना, सो आय हॅड फ्रेंड्स अप इन द नॉर्थ, दॅट इज आमचे दिल्ली सायड बी. सो आमी से लदाख सायडीन किंवा आमचे मनाली सायडीन, सो वी यूज टू क्लायंब माउंटन्स, लायक फ्रेंडशीप पीक जालो आमचो. सो तशें करून आमची सुरवात जाल्ली. सो ती सुरवात करून 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 मागीर आमी फ्रॉम 6000 म्हणजे कँग HA 1, 2 केलो, मागीर 7000 पावले, माउंट कून केलो, सो एक टेक्निकल पीक. ते अशें म्हणटात की माउंट कून करप म्हणल्यार एव्हरेस्टाची प्रिपेरेशन टायप, की इट्स अ व्हेरी टेक्निकल पीक. सो तो युजींग टेक्निकल गियर, टेक्निकल स्किल्स आमी स्केल करचो पडटा. तो जायना फुडें मागीर हांवें माउंट कामीत केलो, सो 7700 मिटर्स. सो अशें करून म्हजो प्रवास आशिल्लो. पण फॅमिलींतल्यान कसो कितें सपोर्ट तुमकां तुमच्या ह्या प्रवासाक? बिकॉज माउंटेन चडप म्हणजे
एव्हरेस्टूच अशें म्हणिना हांव, पण बाकीचे जे आसा तुमी आतां इतले मावंटेन्सांचें नांव घेतलें, सो तातूंत एक रिस्क फॅक्टर प्रत्येक प्रवासान आसा. सो ताका तुमकां घरांतल्यान कसो सपोर्ट मेळटा? लायक फॅमिली वॉज सपोर्टीव. माय फादर लायक तो मातसो हें जातालो कित्याक हांव मीज ओनली सन. ओके. बट वायफ वॉज सपोर्टीव आनी लायक वर्सान एकदां मी टायम म्हणून आसता पळय तसो सांगून मी टायम सांगून तशें करपाचें. ओके. बट ह्या सगळ्याक आतां मावंटेन सर करप म्हणजे तुमकां फिजिकली एंड मेंटली इट इज डिमांडींग टास्क आनी तितलोच चॅलेंजींग, आनी ताची एनवायरमेंट टोटल डिफरंट आसता. आमी रावता थंय आनी मावंटेनार वचून टोटल डिफरंट आसता. सो त्या क्लायमेटा कडेन एडजस्ट जावप किंवा एकूणच जी तयारी आसा हो प्रवास करपाची, ताची तयारी कशी आसता, प्रिपरेशन्स, आनी तुमचो शेड्यूल कसो आसता? सी आमचो शेड्यूल म्हणजे कितें रुटीन आमचे एक्सरसायजीस बी आसा पळय इज मोस्टली कार्डिओ. कित्याक आमी जी ट्रेन करता पळय इट इज मोर फॉर एंड्युरन्स दॅन स्टॅमिना. सो वी हॅव टू सस्टेन फॉर अ लॉंगर पिरियड ऑफ टायम बट नॉट एट मॅक्सिमम. सो आमी एंड्युरन्साक ट्रेन करता. सो लायक आमचे नॉर्मली 3 ते 4 वरां अशे दिसाक कार्डिओ बी आसताले. देन मूव अरावंड विथ वेट्स. आतां सिन्स आय वॉज लायक प्रिपेरींग फॉर एव्हरेस्ट आनी आय कुडंट बी पब्लिकली येयलें, सो हांव कितें करतालो लायक आय यूज टू वेअर वेट्स अरावंड माय लेग्स. सो दॅट्स अरावंड 2 किलोज. कित्याक आमचे माउंटेनिंग बुट्सूच आसता अलॉंग विथ क्रॅम्पॉन्स, ते 2-2 किलोचे आसता. सो आय यूज टू वेअर दीट द होल डे इन्क्लुडींग इन ऑफिस. सो इट वॉज नॉट विजिबल बट माझे सायलंटली प्रिपेरेशन्स चालू इवन ड्युरींग म्हजे वर्किंग आवर्स आशिल्ले. हय. सो सो अपार्ट फ्रॉम दॅट अशें म्हणजे कितें डायट बी तशें ताचें कितें डायट आमचो नॉर्मल डायट, हाय प्रोटीन डायट, कार्ब्स जायत आमकां कित्याक वी नीड टू एंड्युअर फॉर अ लॉंगर पिरियड. येस. सो इट्स जस्ट अ रुटीन डायट, नॉट टू गेन वेट अँड ऑल दॅट बट वी हॅव टू ईट हेल्दी. बट हे जालें तुमी आतां ओवरऑल सांगलें जेन्ना मावंटेनियरींग करता तांकां. बट हांगा आतां जेन्ना तुमी एव्हरेस्ट चडपाचो निश्चय घेतलो, हाची तयारी केन्नाच्यान सुरू जाल्ली आनी ह्याची कितें तुमी स्पेशली कितें अपार्ट फ्रॉम म्हणजे रोजचे शेड्यूल सोडून आनी कितें मेजर चेंजीस केल्ले तुमच्या लायफस्टायलान? ना, अपार्ट फ्रॉम एडिशनल चेंजीस अशें नाशिल्ले. इट्स जस्ट द ड्युरेशन ऑफ द ट्रेनिंग इज मोर. पयलीं आमी फक्त 2 वरां ट्रेन करताले, आतां वी हॅव टू ट्रेन फॉर 4 hours. ओके. So it's more like you're preparing yourself for the worst. So सो बट आणि एव्हरेस्ट चडपाच्या दृश्टीन जेन्ना तुमी ज डे जेन्ना तुमी स्टार्ट केली तुमची जर्नी तेन्नाच्यान वयर 21 मे एव्हरेस्टाचेर पावसर हो सगळो प्रवास आसा. त्या प्रवासान वॉट वॉज द मेन बिगस्ट चॅलेंज तुमी फेस केले? See, Everest is full of challenges. So असो एक दीस आसचो ना की challenges आसना. So the challenge starts the day we arrive at base camp. Because first of all तो heightir आसता. Then we have to practice every day. At night it becomes very cold. परत सकाळी मागीर मातशें गरम जाता. मागीर as we move ahead to camp 1, camp 2, daytime it's very very hot. At night it goes to -20. Plus when we cross Khumbu icefall 2 or 3 times, ते म्हणटात न्ही खुंबू आयसफॉलानूच सगळ्यान चड कॅज्युअलिटीज जाता. सो दॅट फियर इज ऑलवेज देर की एक चूक जाली जाल्यार म्हजो प्रवास हांगाच सोंपलो. सो इट्स चॅलेंजीस आर ऑलवेज देर. आनी कितें आसा, वन्स यू गो अप देर आर फिजिकल प्रॉब्लेम्सूय आसता. फॉर एग्जाम्पल आमी कॅम्प 4 गेले, मागीर देर आर स्नो स्टॉर्म्स एंड ऑल दॅट. सो एट टायम्स वी हॅव फ्रॉस्ट बायट्स. सो खुबश्या लोकांचे आमी पळयल्लें आसा की फिंगर्स मातशे प्रॉब्लेम जाता. सो दोज आर द थिंग्स दॅट आर ऑलवेज इन युअर मायंड की हां हें जावं शकता. सो तयारी आसता, तयारी मेंटली मातशी तयारी दवरची पडटा की कितें तरी जावपाचें आसा. ओके. सो मोस्ट ऑफ द माउंटेनियर्स दे नॉर्मली हॅव फिंगर्स ऑर ऑन द फेस. सो तशें. बट ह्या जेन्ना अशें कितें टफ सिच्युएशन्स येताले, प्रवासान आयले आसतले, तेन्ना स्वताक मोटिवेटेड दवरपाक कितें केलें तुमी? एव्हरेस्ट इज अ बीग थिंग. आनी मनान जेन्ना ठरलेलें आसा की कितें तरी करपाक जाय, तें करपाक जायच. डिटर्मिनेशन आशिल्लें की करूंक जायच जाय. सो एज लॉंग एज इट वॉज पॉसिबल आय पुश्ड माय सेल्फ आनी आय हॅव टू सेट एन एक्झाम्पल फॉर माय डॉटर. सो देर इज नो गोईंग बॅक.
सो पण अशें म्हणटात की जे माउंटेनियरींग करता तांकां माउंटेनियरींग जो प्रवास आसा तो कितें तरी लायफान एक लेसन टीच करता. सो तुमच्या बाबतीन अशें कितें जालां, तुमी कितें तुमच्या ह्या प्रवासांतल्यान कितें एक लेसन घेतला? ह्या अशें न्ही मॅडम, पण लायक आय वूड से माउंटेनियरिंगान एक 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 म्हण आसा अशें म्हणूं येता की नेवर चॅलेंज द माउंटन बिकॉज द माउंटन इज नॉट गोईंग एनीवेअर. येस. सो आमी आमच्या लिमिटा भितर रावन माउंटनाक रिस्पेक्ट करून आमी आमचो प्रवास करपाक जाय. सो दीस इज ऑल आय कॅन से अबाउट. आणि आता सध्या आमी पळयता की खूब फास्ट हांगा क्लायमेट चेंज जाता. सो हाकाच धरून थंय हिमालयाज आसा, माउंटन्स आसा, थंयसर कितें वेगळी परिस्थिती अणभवपाक मेळटा दिसता? ह्या क्लायमेट चेंजाचो इफेक्ट थंय जाता? क्लायमेट चेंजाचो इफेक्ट मातसो सगळेच कडेन जाता. आय वूड से लायक एव्हरेस्ट अकॅडमी लायक सिन्स द खुंबू आयस फॉल इज एक्चुअली अ ग्लेशियर, सो तोय मातसो चड मेल्ट जाता. सो दॅट्स लायक इट्स एवरीवेअर अँड वी शूड ट्राय अँड ताका लागून आमी कितें तरी मनशाक लागूनच हे जाल्लें आसा. हय. ओके. सो आतां तुमी जशें म्हणटना उलयतना म्हळें की तुमचे चली तेका देखील ट्रेकिंगाचो माउंटेनियरींग करपाचो खूब इंट्रस्ट आसा, आवड आसा. सो ताच्या भशेन जे इतर यंग माउंटेनियर्स आसात जे एव्हरेस्ट म्हण किंवा इतर जे माउंटन्स म्हण ते सर करपाक जाय, तांचें स्वप्न आसा स्पेशली फ्रॉम गोवा. सो तांच्या खातीर तुमी तुमच्या एक्सपिरियन्सांतल्यान कितें म्हणून सांगतले तांकां? हांव तांकां एडवायस करतलो म्हणजे आजकाल म्हणजे लायक माउंटेनियरींग अजुनूय गोंयान इतलें ट्रेंडींग ना, पण इट्स अ डिसंट स्पोर्ट अँड आय वूड से लायक तुमी वेल प्रिपेर आसपाक जाय, वेल ट्रेन्ड आसपाक जाय. सो तुमी एडिक्वेट ट्रेनींग बी अशी घेवपाक जाय. सो ट्रेनींग आमच्या गोंयान नासत जाल्यार सुद्दां नॉर्थ इंडियन खुबशे आसा लायक निम्स आसा इन्स्टिट्यूट. सो थंय बी वचून ट्रेनींग घेवन स्वताक फुली प्रिपेर करून देन वी कॅन ऑलवेज टेक अप सच चॅलेंजीस. बट इन ऑल केसीस लायक यू हॅव टू बी प्रिपेर्ड अँड वेल ट्रेन्ड जाल्यारूच तुमी हें करूं शकता. सो तुमी आतां जशें म्हळें की तुमची चली आसा ताका हातून इंट्रस्ट आसा आनी तुमकां लागून तुमी खंय तरी तुमच्या एक्सपिरियन्सांतल्यान ताका ट्रेन करता, ताका गायड करता. पण अशे बरेच यंग भुरगीं आसात गोंयची जी ह्या स्पोर्टा कडेन माउंटेनियरींग करपा कडेन वळपाक सोदता. तांकां तुमी तुमचो इतलो एक्सपिरियन्स आसा त्या एक्सपिरियन्साच्या आधाराचेर कितें सांगतले? कितें बेजीक गोश्टी आसा ज्यो लक्षांत घेवन ह्या फिल्डा कडेन वळ? ह्या फिल्डान म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल मातशी रिस्क आसता, बट इवेंच्युअली यू आर कम्पिटींग अगेन्स्ट युअर सेल्फ. सो तुमी जर लायक प्रॉपर ट्रेनींग घेवन प्रॉपर गायडन्स घेवन आतां खंयच्याय सपोज एक पीक करता जाल्यार प्रॉपर ताजे बद्दल म्हायती काडप, फूल डिटेल्सान जर सपोज स्टडी केली आनी लायक प्रॉपर एडिक्वेट ट्रेनींग म्हणजे आतां आमच्या गोंयान जर इन्स्टिट्यूट ना जाल्यार सुद्दां वी कॅन गो टू निम्स इन्स्टिट्यूट एंड ऑल दॅट अँड गेट प्रॉपर ट्रेनींग. ती सुद्दां जर तुमकां घेवपाक जायना, से सपोज टायम कन्स्ट्रेंट आसा जाल्यार यू कॅन ऑलवेज गो टू लदाख. ओके, देर आर प्रायवेट एजन्सीज जी तुमकां शॉर्टर ड्युरेशन ट्रेनींग दिवं शकता लायक 7 days, मे बी अगेन आफ्टर 6 months 7 days अशें करून. सो थोड्यांक केन्ना 30 days जायना न्ही, बिकॉज निम्स बी आसा ते लायक 30 days ट्रेनींग आसता. सो लायक 7 days करून शिकूं येता. लायक इवेंच्युअली आय हॅव ऑल्सो गॉट प्रायवेट ट्रेनींग. सो हांव 30 days स्पेंड करूं शकनाशिल्लो बिकॉज आय वॉज इन टू सर्वीस. सो लायक एवरी लायक 7 days अशें बेशे करून लायक once a year, twice a year अशें करून लायक यू हॅव टू गेन युअर नॉलेज, इन्क्रीज युअर स्कील लेवल अँड देन ओनली गो अँड ट्राय अँड स्केल हायर अँड हायर. अशें न्ही की आमी आज एक बाबा डोंगर चडले, फाल्यां म्हणटले आमी बाबा ना आतां आपूण एव्हरेस्ट करतलो बाबा किंवा अन्नपूर्णा करतलो. ना, यू हॅव टू टेक स्टेप बाय स्टेप अँड डू इट. आयज ठरयलें फाल्यां जातलें अशें शक्यच ना आनी अशें आमी केन्ना पळोवंकूय ना बिकॉज इट्स अ माउंटन. लायक आय सेड, यू हॅव टू रिस्पेक्ट द माउंटन. माउंटनाक चॅलेंज करप ना. ओके. सो पण अशें आतां तुमच्या प्रवासान अशें कितें बऱ्यो वायट जावं कितें यादी आसात ज्यो तुमी हांगा शेअर करूं शकता आमच्या बरोबर? हॅपिनसूय आशिल्लें समीट केलें तेन्ना आनी समीट करून सकयल देंवता तशें तेन्ना एक इन्सिडंट जालो जो ऑलरेडी न्यूजान आयिल्लो आसा. तातूंत म्हाजे फुडले 6 जाण मातशे आयस कोलॅप्स जालो आनी 6 जाण सकयल पडले. बट देन दे रिकवर्ड बट 2 आर स्टील मिसींग आय थिंक.
सो तो एक इन्सिडंट अजूनही म्हज्या मनान आसा की एक इतलो हॅपी मोमेंट जालो वयर आनी सकयल देंवतना मातशें एक मनाक मातशें दुखावलें की अशें घडलें. पण हातूंनी मनीसूच कारणीभूत आसा बिकॉज तितले लोक थंय एका टायमार आयले. ज्या जाग्यार एकूच वाट वचूं शकता त्या जाग्यार चड डबल लेन करपाक ट्राय केली आनी हो इन्सिडेंट खंय तरी तुमच्याच भाशेन सांगपाचें म्हळ्यार थंय चॅलेंज केलें. हय, ट्राय टू चॅलेंज द नेचर ऑर द माउंटन अँड देन माउंटन टोटल लेसन. या सो ह्यो बारीक बारीक गजाली खरेंच काळजी घेवन फुडें वचचें पडटा. सो फायनली तुमी आतां एव्हरेस्ट कॉन्कर केलो म्हणुया आमी, कॉन्कर करून गोंयचें नांव ग्लोबल हेचेर पावयलां. सो हाच्या फुडली स्टेप कितें? हाचे फुडली स्टेप इट्स अ सिक्रेट एक्चुअली, बट आय टेल यू. आतां एक फुडल्या 2 वर्सांनी आय एम प्लॅनिंग टू टेक माय डॉटर अलॉंग विथ मी, बट त्या टायमार हांव विदाउट ऑक्सिजन सबमीट करपाक ट्राय करता आनी शी वील बी अकंपनींग मी. सो पंकज सर, तुम्ही आमच्या स्टुडिओन आयले, तुमची इतली माउंटेनियरिंगातली जर्नी एक्सप्लेन केली. तातूंतल्यो कांय गजाली खूप म्हत्वाच्यो अश्यो आसात आनी निश्चितच ह्या क्षेत्रान येवपी, ह्या क्षेत्रांतल्यान फुडें वचपी जी युवा पिढी आसा तांकां त्यो युजफूल थारतलो, मार्गदर्शक थारतलो अशें म्हणटा. तुम्ही आमच्या स्टुडिओन आयले, उलयले, तुमचे एक्सपिरियन्स शेअर केलो त्या खातीर तुमकां खूब खूब थँक्यू. जशें पंकज नार्वेकर हांणी सांगलां की नेवर चॅलेंज माउंटन, कित्याक माउंटनाक चॅलेंज केल्यार तो थंयच्या थंय तुमकां लेसन दिता. वेरेज हे माउंटेनियरींग जे फील्ड आसा, स्पोर्ट हो जो स्पोर्ट आसा तो खूब इंट्रस्टींग आसा आनी डेवलपींग आसा. हातून फुडें वचपी जे युवा आसात तांकां गोंयान जर ट्रेनिंगाच्यो संधी ना तर गोंया भायर जावन ट्रेनिंग घेवन ह्या फिल्डांतल्यान ते फुडें वचूं शकता. अनेक संस्था आसा ज्यो ह्या माउंटेनियरींग आसा तातूंतले ट्रेनिंग दिता. शॉर्ट टर्म कोर्सीस आसा, लाँग टर्म कोर्सीस आसा, जे करून पूर्ण तयारी करून बेजीक नॉलेज घेवन त्याच प्रमाणे डायटाचेर लक्ष दवरून फुल्ली प्रिपेर करूनच फुडें पावल घालचें, स्टेप बाय स्टेप फुडें वचचें. सो ह्यो बारीक बारीक गजाली लक्षांत घेतल्यार जर्नी तुमची खरेंच खूब सेफली जावं शकता अशें म्हणूं येता. सो आयज आमी हांगाच थांबता. फुडल्या एपिसोडान अशाच एका खाशेल्या व्यक्ती वांगडा आमी परत येतली. तो पर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.